सर्गींच्या राजाची परी दिवी वरूंक जेजू धन्यान शेतांत वंपलेल्या बऱ्या बियाची आणि दुस्मानान वंपलेल्या नेराची वपार सांगता. ह्या मुखांत्र सर्गींच्या राजा उदेशी एक व्हड स्पष्टताय जेजून दिली म्हणयत. वपारींत दुस्मानान नेर वंपला म्हणून धन्यान सांगताच तर आम्ही वचून तो हुमटून काढणं रास घालुवे म्हणून चाकर नासाच्या कामाक तयार जातात. पण धनी नाका, नेरबुड्डीतना सांगताच तुम्ही गोवी हुमटीच्यात लुवण पर्यंत दोन्ही सांगाता वाडोंक सोडा म्हणता. जेजूचे मेस्सियाच्या राजाचे स्थापन वाईटाचे नाश झाल्या उपरांत मात्र म्हणल्या चूक चिंतपाक आज जाप मेळटा. देवाचे राज येदोळूच उक्तावण जाला, ताचे स्थापन येदोळूच चालू आसा. सर्गी राजाच्यो गजाली वाईटा सांगाताय वाडूनच आसात. देवाच्या उतराक कान दिवन स्पंदन जावन जिनी बदलून सर्गींच्या राजाक सुक्तपणी जिनी रूपीत करच्याक देव आखेर पर्यंत राखून रावता. अशें बरें आनी वाईट सांगाताच वेतात. तरी लुवणे वेळार मात्र लुवंग तेल्यांक पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा. उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान बरा म्हणून धणी स्पष्ट आदेश दितलो. देवाच्या उतरा प्रेरीत फळादीकपणाची जिणी मात्र सर्गींच्या राजाक सहज जावन देवा मेचोनेक पात्र जाता. देवा उतराक स्पंदन जाय नसली जिणी गोबरा सरी निर्फळ जावन आपलो सारस होगडायता.